समाज कार्याक वचपाची उमेद की हांव पयलीं पंच आशिल्ले कारणान हांवें 4 ग्रूप केल्ले आसा सेल्फ हेल्पाचे आनी ते ग्रुपांत काम करता करता बायलांचो सगळो म्हाका परिचय किंवा बायलांनी म्हाका सपोर्ट हे केल्ले कारणान हांवें म्हाका बायलां सदांच सांगपाक लागले की आनी ग्रूप करुया म्हणून आनी ग्रुपाची हेतूंत वचनासतना म्हाका अशें दिसून येयलें की बायलांक हांवें प्रश्न केलो की आमी एक असोसिएशन तयार करुया वुमेन असोसिएशन म्हणून हांवें मडकय वुमेन असोसिएशन म्हणून एक आमची संस्था तयार केली आनी ती संस्था तयार करता आसतना आमची 19 डिसेंबराक आमचे थंय मिटींग आमी घेतली आनी ते मिटींगेक एक थोड्योच बायलो आशिल्ल्यो ते बायलांनी ठरयलें की आमी एक असोसिएशन तयार करुया आनी तें करपा खातीर आमी कोणाले घरा कडेन वचनासतना सतत आमी मेंबर करपाचें आमी ते मिटींगेक ठरयलें आनी जे लोकांले घरां आमी भोंवनासतना अतोळे आमचे घरा कडेन लोक येवपाक लागली की म्हाजी एक हांव येता तूं येता अशें करून आमचे 125 सुमार मेंबर हे असोसिएशनाक जाल्ले आसा। तशें समाजीकार करतना म्हाका तशी अडचणी कांय येवना अशें बारीक मोठी अडचणी येताच न्ही तांकां हांवें म्हणजे त्यो पयस करून तें काम हांवें चालूच दवरलें।